आमचे मदल्या फावो कोणा देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मदल्या फावो कोणा फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे ही नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज आमी ही गोरजेन एकठांय जाल्ली आसात केरीत भाशेन बागयोंत आंतोनीक मान दिवन ह्या बागयोंताचो आमकां चड मोग आनी त्याच पासत आमी भावार्थान येतात आमच्यो गरजो आमची इंतेसांवां मागणी घेवन जाणा जावन की हो बागयोंत आमची मागणी आयकता म्हणून आमची मागणी देवा मेरेन पावयता म्हणून आनी हो भावार्थ घेवन आयज आमी हांगासर आयिल्लीं आसा आनी तेच भाशेन दिनवाशी काळीजूय घेवन आयले. जाणी मागलोलें तांकां फावो जाला आनी आयज तीं कुशाल आसात. जे ल्हान ल्हान उपकार जावं व्हडलीं व्हडलीं इंतेसांवां देवा मुखार दवरलोलीं आयज तीं देवान आयकुलीं आनी जावं आपल्या कुटुंबाचेर जिविताचेर देवान आशिर्वाद घातलो म्हणून देवाक आयज आर्गां दितात. तोरे दिनवासनेचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच पयले सुवातेर तयार करूं. आयज आमी पळयतले पयलेच फावटी जी जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां आसलीं तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. क्रिस्तांव ह्या उतराचो हे नांवाचो अर्थ कितें काय ते बेश्टेच बायल्यो कुरीस घालतात तीं क्रिस्तांव मिसाक वेतात तीं क्रिस्तांव तसलेंच आमचें जिवीत जालां काय. वो क्रिस्तांव म्हळ्यार खरेपणी आमी जेजूची पाटलावदारां आमी जेजूची ताची आमी जेजू घेवन दाखयतात दुसऱ्यांक ओय हांव क्रिस्तांव म्हणून. जायते फावटी घोडी हांव चुकलां जायत क्रिस्तांव एक बरो मनीस म्हूण दाखोवन पूण बोलतें जाल्यार म्हज्या असोकतायेक लागून वायटाक लागून हांवें दुसऱ्याक दाखयलां जायत क्रिस्तांव तो एक वायट मनीस. इश्टानो, ही म्हज्या असोकतायेक एक चुकीक लागून देवा लागीं हांवें देवाक दुखयलां आनी देवा लागीं हे वेळार बोगसणें मागुया. हात जोडून म्हणुया, हांव पातकी सोरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांग मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट कादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. हे बसत भाग्यून सदांच सांगपाक मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, अशे खातीर आमच्या सगळ्या विनोद करात प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचें इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता फेलिक्स आनी रोजी डिसिल्वा तांचे बसत आमी मागुया. तेच भाशेन आमी आमची इंतेसांवां गरजो घेवन आयिल्लीं आसात. हे वेळार ते बागयोन दादुनीच्या हातान घालून कोण आपणाक
भलायकी सोदता जावं नोकरी सोदता भुरग्याच्या देण्याक आशेतात जिवितांत सांगाती सोदतात आपल्यो घरच्यो प्रॉब्लमां घराच्यो केसो हे ते दुसरे वेगवेगळे सबार आपली इंतेसां घेवन आयल्या हे वेळार भावार्थान बागयोन तांदुनीच्या हातान घालून ती आमी देवाक उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागयोन तांदुनी कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसूंगदार आनी गोरजेका गद्दाक आसल्याचो तीर आसलो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकून आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या शब्दाच जो क्रिस्ता हावो वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दोम दुधाच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केलें तेन्ना चोली मोली शिपडलो तो बावाटी लोक फिलिस्तियाक सिप्रुसाक आनी आंतोकेक पर्यान पावलो. पूण जुदेवां भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर परकोट नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवचीं तीं आंतोकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शिवोटोमान परगोटूंक ताणें सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बाबात दवरून सोम्याशीन पोत्तोलीं. ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी ताणीन बार्नाबासाक आंतोकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्यांक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव कोत्तोल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबासाक पावलून सोडूंक तार्सुकाक गेलो आनी तो मेल्या उपरांत ताणें तांकां आंतोकेक काडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक ताणें शिकोवन दिली. आंतोकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात सगळीं म्हणुया. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतांत जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराचे मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारा नगरा परस सियोनाच्या दारवट्याची तो चड आपुरबाय कोत्ता. तुजे वडवके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका वळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तियांक तीर आनी एतोपेक त्या शाराक जमल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोन सगळीं माता म्हणटलीं कित्याक आसा तितलें शारां ताची बालां. ताणेंच भोव व्हडल्या देवान सियोन शार तीर करून दवरलां. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरसांचे पोट्यार सर्वेस्पर अशें बरयता. ओमकी ओमकी पोरसां ह्या शारान जमलोलीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगळ्यांक ठिकाण. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्ता. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हिनवालाचे सोमवेर जेरुजलेमांत बेटवणेची परब चलता दी. देव मंदिरान सोलोमनाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणीन एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्ता ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात कित्याक तुमी म्हजी मेंढरांतली न्हय. म्हजी मेंढरे म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. तांकां हांवें सासणाचें जिवीत दितां, ती केदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हजे हातांतली कोणूच काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत. ती सगळे परस व्हड, तो सगळे परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप योग. स्वामी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्यानो, एका गांवांत खंय दोग फामाद चोर आसले आनी ते इतले हुशार आसले खंय पुलिसांक देखून ते सांपडो नासले. कशेय भाशेन परफेक्ट मांडणी काडून प्लॅन काडून ते चोरी करताले पूण सांपडो नासले. एक दीस खंय सोमारा दिसा त्या गांवांत खंय एक ब्रेकींग न्यूज, चोर सांपडलो. एके वाटेन कुशालकायेचो न्यूज, चोर सांपडलो, पूण दुसरे वाटेन मातशा दुखाचो न्यूज, एकूच चोर सांपडलो. आनी हे पुलीस खंय, कित्याक दोग जाण आसले ते दोगांयनी बऱ्यो चोऱ्यो करताले सांपडो नासतना, पूण आतां एक चोर सांपडलो. आनी ह्या पुलिसांनी खंय ताची मागासां करूंक लागली. शेकी तूं आमकां मेळ्ळो, सदांच केटां मारतालो, चोरयो करताले, मेळो नासतना रावताले, शेकी तुका धरलो. तुजो दुसरो डुओ पार्टनर जो तुका कंपनी दितालो तो चोरी करूंक, तो खंय आसा? इश्को मागासां करूंक लागले खंय. आनी तेन्ना खंय हो चोर जो बुणकुणीत आसलो, पुलिसाच्या ताब्यांत आसलो, तो म्हणूंक लागलो, पळय हे पावटी म्हाका चोरी करूंक वचोंक पडलें, कित्याक तो दुसरो म्हजो पार्टनर आसा तो क्रिस्तांव, तो आयताराचो मीस सोडिना. हो चोर चोत्तालोय बी पूण आयताराचो सेगीत मिसाक वेतालो. आनी त्या दिसा हो एकलोच चोर गेलो, तो बाड्या सांपडलो. इश्टानो, क्रिस्तांव म्हणटात तें हेंच काय नांवाचें, जो कोण आयताराचो आयतारा मीस चुकयना, तेर्स कोत्ता, पूण आपलें जिवीत सोमतें सगळेंच दुसरेंच आसता, तो क्रिस्तांव काय? आयज आमी ताची नियाळ करुया, कित्याक हें जें नांव क्रिस्तांव जें पवित्र पुस्तकान आमकां तिनूच पावटी मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदाच्या इतिहासांत 11व्या स्वरांत 26वे वडीन, दुसरे फावटी मेळटा तें म्हळ्यार धर्मदुताच्याच इतिहासांत 26व्या स्वरांत
28th वर्स आनी पेद्रूचे पयले चिटीन आमकां मेळटा जावं ते थंयसर 4व्या स्वरान 16वी वोड तिनूच पावटी पवित्र पुस्तकान हें नांव क्रिस्तांव पूण आयज 2.2 मिलियन ओदीक लोक आपणाक क्रिस्तांव म्हणटात इतलो लोक आपणाक क्रिस्तांव म्हणटात जें नांव फक्त पवित्र पुस्तकान तिनूच पावटी आसा ताचो अर्थ कितें काय इश्टानो कित्याक नियाळ करची गरज ह्या नांवाचो ह्या उतराचो अर्थ कितें तो आमकां समजून घेवची गरज आनी ह्या पासत दर एक पास्कांच्या काळांत 4थ्या सातोड्यांत मुंगडारा दिसा आमकां हें वाचप परगट जाता आनी आमकां दर वर्साक एक संद ह्या नांवाचेर नियाळ करूंक कित्याक आमी सगळीं आमी क्रिस्तांव म्हणटात आमी क्रिस्तांवां आमी ती क्रिस्तांव अशें म्हणटात पूण ह्या नांवाचो अर्थ कितें काय तें समजूंक आमकां हें आयचें वाचप आदार दिता इश्टानो ह्या उतराचो वो नांवाचो अर्थ समजून घेतले जाल्यार तें कुयतावन आयलें तेंवूय नियाळ करूंक गरज हेंच नांव आसलें काय क्रिस्तांव म्हणटा तें ना ताचे आदीं जायतीं नांवां वापरतालीं जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक जावं ते नॅझरीन म्हणून पीपल ऑफ द वे सेंट्स असलीं जायतीं नांवां आसलीं जीं एके भाशेन ती आपणाक आयडेंटिफाय करतालीं हांव जेजूचो पाटलावदार म्हणून पूण हें नांव आयज आमी पळयता पयलेच पावटी अंत्योक्येक आयलें कितें जाता आयचें पयलें वाचप धर्मदुताचो इतिहास आमी 11व्या आवेस्वरांत आसात कितें जाता हांगासर पयलेच पावटी धर्म पुरगोटणेचो वावर हें मिसांव देवाचें उतर पुरगोटपाचें भावार्थ पुरगोटपाचो ताची उक्तावणी जाता विदेशांत कित्याक हाचे आदीं फक्त जुदियो लोकांकूच धर्म पुरगोडटाली जुदियो लोकांनीच एके भाशेन क्रिस्तांव जावंक जाय आसलें हें तांचे मनांत आसलें आतां देव आपले पवित्र सभेक आदार दिता जेजू पवित्र सभेक आदार दिता हें मिसांव धर्म पुरगोडणेचो वाव इवेंजलायजेशन should also spread to the Gentile region जी विदेशी लोक आसात जुदियो लोक ना तांकांय पावोंक जाय आनी आमी पळयता हांगासर अंत्योक्येक हो जो लोक गेलो थंयसर जावं ते सिप्रुसाचो सिरेनचो थंयसर लोक गेलो क्रिस्तांवां गेलीं ती थंयसर आसलेल्या ग्रेक लोकांक देवाचें उतर परगटूंक लागली आनी ही खबर कोणाक पावली वडिलांक आपोस्लांक पावली अरे थंयसर जी जुदियो न्ही ती त्या लोकांक घर परगट जाला ती क्रिस्तांवां जाल्यान म्हणल्यार जेजूची पाटलावदारां जाल्यार क्रिस्तांव तांकां आजून दिवंक येवंक ना आनी ती कोणाक धाडटात बार्नाबासाक धाडटा वचोन तूं थंयसर तपासणी कर इवॅल्युएट कर कितें जाता तें हें सगळें जाता तें ताऱ्यार आसा जाल्यार पळोवंक बार्नाबासाक धाडटा आनी बार्नाबास गेल्लो तेन्ना तो खुशाल जालो पळोवन अंत्योक्येक कित्याक ही जी जेजूची पाटलावदारां भावार्थ आपणायल्लो ती बरे भाशेन जियेतालीं भावपणान जियेतालीं आनी तें पळोवन तो खुशाल जाता बार्नाबास ही ती सारकी जेजूची पाटलावदारां आपले जिवी जियेता जेजू सारकी खुशाल जाता तो आनी तो तांकां उर्बा दिता मोटिवेट करता बरी जियेयात तुमी बरी जेजूची पाटलावदारां जायात आनी थंयसर तो मागीर पावलूकूय आपयता चल आनी हे कोरोस अंत्योक्येक ते रावतात आनी देवाचें उतर परगोडटात जेजूची खबर परगोडटात भावार्थ परगोडटात आनी ते संदर्भांत हांगासर ती एकामेकाक क्रिस्तांव म्हणोंक पावतात आतां क्रिस्तांव हें म्हणचें कशे भाशेन आयलें काय आतां क्रिस्तांव ह्या उतराक जायते अर्थ आसात ते पळोवया आमचे जरी तर डिक्शनरीन गेलें जाल्यार क्रिस्टियन हाचो अर्थ म्हणटा तो जो जेजूक सोतमानता तो हू बिलीव्स इन द टिचिंग्स ऑफ जीजस जेजूचे शिकोवणे जेजूक सोतमानता तो क्रिस्तांव ओय सारकें आसा पूण ह्या उतराचो जरी तर अर्थ आमी समजूंक गेलीं ताचें मूळ कुयतावन आयलें ग्रेक भास ग्रीक लँग्वेज आनी तातूंत तावन एक क्रिस्टियन हें नांव आयलें क्रिस्तियानोस म्हूण ताचो अर्थ म्हणल्यार फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट जेजूचो पाटलावदार पूण जरी तर आनीक मातशा भितर वचत आनी लातीन भाशेन ह्या उतराचो अर्थ कितें तो समजून घे आमकां एक सोबीत सुंदर अर्थ मेळटा लातीन भाशेन म्हणटात क्रिस्तियानूस ग्रेक भाशेन क्रिस्तियानोस म्हणल्यार हांव जेजूचो पाटलावदार पूण क्रिस्तियानूस म्हणटात तेन्ना ताका एक आनीक खोल अर्थ आसा तें म्हणल्यार
न्हूच हांव जेजूचो पाटलावदार. आय एम नॉट जस्ट अ फॉलोवर, पूण आय बिलोंग टू जिजस. हांव जेजूचोच. हांव जेजू, हांव क्रिस्त, क्रिस्त हांव. तुयें क्रिस्तियानो. आनी हें कित्याक? कित्याक हाका दोन समज आसा. पयले सुवातेर गोडी हें क्रिस्तांव म्हूण पयलीं क्रिस्तांव जीं कोण जेजूची पाटलादार ती आपणाकूच म्हणोंक लागलीं. कित्याक थंयसर तीं रावतालीं. आनी किरीत भाशेन अंत्योकेक जीं रावतालीं थंयसर ती आपणाक आयडेंटिफाय करूंक हांव क्रिस्ताचो. त्या पासत हांव क्रिस्तियानोस, हांव जेजूचो पाटलावदार. पूण ताका एक आनेकूय समज आसा. अशें म्हणटात हें नांव गोडी क्रिस्तांवान आपणाक घालूंक ना, पूण जीं दुसऱ्या धर्माचीं आसलीं तांणी जीं कोण जेजूचो पाटलाव करतालीं तांकां घातलें जायत क्रिस्तियानूस म्हूण. कित्याक थंयसर एक चाल आसली. खंयच्याय राजाचीं जीं कोण चाकरां आसलीं, हांव एक बेश्टो सादो मनीस पूण म्हजो राजा अमकोच आसा, हांव ताचो चाकूर जाल्यार ती आपणाक आयडेंटिफाय करतालीं त्या राजाक. तो हांव त्या राजाचो. आतां आगुस्तूस राजा आसलो आनी ताचीं चाकरां, ताचीं सबजेक्ट्स जीं आसात तीं म्हणटालीं आगुस्तिनियन्स. हांव आगुस्त राजाचो. आनी त्या पासून जेन्ना ताणीं पळयलें, अरे आमी ह्या राजाचीं, आमचो चोय हांगासर संवसारी राजा ही आनी कोणा फाटल्यान भोंवतात रे. क्रिस्त म्हणटात, तो क्रिस्ताक आपणाक सोमी म्हणटात, आपणाचो राजा म्हणटात. तर तीं एके भाशेन तांकां चाडोवंक म्हणोंक लागलीं, आमी आगुस्तिनियन, तुमी क्रिस्तियानोस, तुमी क्रिस्ताचीं. एके भाशेन हे उतराची सुरवात जाल्ली मोस्कोऱ्यो करून, पूण तें क्रिस्तांवांक आवडलें. बरें दिसलें, ओय आमी क्रिस्ताचीं. आनी तेंच उतर ताणें आपणायलें. जें एके भाशेन मोस्कोऱ्यान सुरू जाल्लें तें आवडीचें जालें आनी ताणें तें आपणायलें. आनी थंयतावन एके भाशेन सुरवात जाली क्रिस्तांव म्हणपाची. हें आमी 11व्या आवेस्वरांत पळयता. उपरांत मागीर 26व्या आवेस्वरांतूय आमी देखतले. आनी बागेवन पेद्रूय बी म्हणटलो, जीं कोण क्रिस्तांव कशीं कश्टतात तर हें उतर आयडेंटिफाय करता, हांव न्हूच फकत जेजूचो पाटलावदार, पूण हांव ताचो. जे भाशेन राजाची चाकरां ताचीं आसलीं तेच भाशेन आमी जीं मनशां आसात तीं जेजूची पाटलावदारां, आमी जेजूची, क्रिस्ताची. क्रिस्त हांव, तोच म्हजें आनी हांव ताचो, तोच म्हजो आनी हांव ताचो. आनी हे भाशेन ह्या नांवाची सुरवात जाली. इश्टानो, ह्या नांवाची सुरवात जाली जाय. आनी त्या काळांत आयज देखून आमी क्रिस्तांव म्हणटात. कित्याक काय आमी क्रिस्तांव म्हणटात? कित्याक काय आमी कुरीस घालतात म्हणून, आमी चड आमच्यो क्रिस्तांव वस्तुऱ्यो इस्तीद घालतात म्हणून तें आसा न्ही. आवय क्रिस्तांव वस्तुऱ्यो इस्तीद घालतात. क्रिस्तांव म्हणटा ती दर आयतारा मिसाक वेतात. क्रिस्तांव म्हणटा ती कोण? दुकरा मास, गाये मास खातात ती क्रिस्तांव. त्या पासून आमी म्हणटात, तूं क्रिस्तांव, तुम गाय का मास खाता है, दुकर का मास खाता है. हाचेरूच आमचें क्रिस्तांव हें नांव दवरलेलें आसा काय, ताका आनीक अर्थ आसा काय? इश्टानो, क्रिस्तांव ह्या उतराचो अर्थ आमी आनीक खोलायन सजमोवचे पयलीं एक वस्त आमच्या मनांत वचूंक जाय. हें जें नांव जें आमकां एक व्हडलें देणें कशें, हें नांव बेश्टेंच न्हय. तें आमकां दोसोन आसा. आमी त्या नांवाक बांदलोलीं आसात. हांव एक पाद्री कसो, माद्री कशी, लौकी कशी, एक गोरकान कशी, गोरकार कसो, भुरगें तरणाटें, वावरा जाग्यार दोतोर कसो, नर्स कशी, टिचर कशी, जावं तो एक पॉलिटिशियन कसो. आमकां हें नांव सदांच सगळे सुवातेर इगोर्जींत येता तेन्ना हांव क्रिस्तांव. भायर म्हज्या वावरा जाग्यार गेलो म्हणटूच थंयसर म्हज्यान म्हणोंक जायना हांव क्रिस्तांव म्हूण, नाल्यार म्हाका लुकसाण येतलें, म्हाका स्वता येतली. ना, हें नांव म्हाका दोसलोलें आसा. क्रिस्तांव हें नांव, हें म्हाका नांव बांदलोलें आसा. हांव गोरकान जावं, गोरकार जावं, नर्स जावं, दोतोर जावं, टिचर जावं, पॉलिटिशियन जावं, पाद्री जावं, पूण हांव क्रिस्तांव. तें म्हज्यान सायडीन दवरूंक जायना. एके फावटी उतराची मुदी आमी सायडीन दवरता काडून, कित्याक कोणूच पळयत म्हणून हांव काजारी काय म्हूण. तसलें न्ही हें नांव. खंयसरूय वच तें दोसलोलें आसा. तें अमके जाग्यार म्हाका खंय फायदो आसा थंयसर हांव तें लायतां, आनी म्हाका खंयसर लुकसाण आसा थंयसरलें हांव काडटां. ना, क्रिस्तांव हें उतर म्हाका दोसलोलें आसा. आनी हें मनान दवरून आमी ताचो अर्थ सजमुया. इश्टानो, आयज आमकां हे उतराचो अर्थ कितें काय?
आमी हे बार्नाबासाचेरूच नदर मारूया, जाका आपोस्लांनी धाडलेलो थंयसर वचून तपासणी करूं. इश्टानो, हो बार्नाबास बरो मनीस जो धर्म परगोटणेच्या वावरान जायतो मिसळ आसलो, आनी थंयसर आयज आमकां हें पयलें वाचप म्हणटा बार्नाबास. एके भाशेन तो बरो पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी भावार्थाचो मनीस आसलो. आयज एकूच वस्तूचेर हांव नियाळ करूंक सोदता. ह्या उतराचो एकूच वर्थ आयज आमकां म्हणल्यार आनी नियाळ करूंक आदार म्हणल्यार क्रिस्तांव म्हणटा तो एक बरो मनीस. इट्स गुडनस, बरो. This is synonym for Christian, name Christian. कोणूय मनीस जरी तर क्रिस्तांव म्हूण वळखता जाल्यार पयलो ताका तो मनीस बरो म्हूण वळखता. हो मनीस बरो, हो मनीस क्रिस्तांव. आनी कित्याचेर आदारलेलें आसा तें म्हज्या जिविताचेर. जरी तर हांव क्रिस्तांव बरो मनीस म्हूण दाखोवंक जाय, म्हजें जिवीत बरें आसूंक जाय. पूण जरी तर हांव क्रिस्तांव म्हूण सगळें वायट करता जाल्यार त्या नांवाकूय बी हांव क्रिस्तांव ही वायट ती तेसली. तांकां दीक आसा क्रिस्तांव म्हजें जिवीत त्या नांवाक ओर दितलें. तर पयली वस्त म्हणटा ती ह्या नांवाक ओर देता म्हज्या जिविता उद्देशी. जरी तर हांव म्हज्यो कोरण्यो बऱ्यो जाल्ल्यो जाल्यार ह्या नांवाकूय तोच ओर येतलो. आनी त्या पासून ह्या नांवाक बरो ओर येवंक जाय. म्हजें जिवीत क्रिस्तांव कसो बरो जालो जाल्यार तें ताकाय एके भाशेन येवंक जाय. इश्टानो, ह्या पासत आमी जेजूची नदर घालची गरज. जेजू पळयात, तो एक बरो आसलो, जाणें बरेपण शिपडायलें. जांकां भायर आयलोलीं तांकां आपणायलीं, बोगशिलीं, कोण पिडेंत आसलीं तांकां भलायकी दिली. इश्टानो, ताचें जिवीत जरी तर नियाडीत आख्खें शिव वर्तमान पळयत, जेजू आमकां एक बरो म्हणून दिसती पडटा. बरेपण जाणें शिंपडायलें तें दिसती पडटा. जाल्यार हांव जेन्ना म्हणटा क्रिस्तांव तो जेजू म्हजें हांव, जाल्यार हांवेनूय बरें करूंक जाय. म्हजो भावार्थ, म्हजें बरेंपण म्हज्या जिविता उद्देशी दिसून येवंक जाय. आनी त्या पासत ह्यो वस्तू गरजेच्यो. हांव जरी तर क्रिस्तांव म्हूण फक्त मिसाक वेता, क्रिस्तांव हांव मिसाक वेता, मीस चुकयना, आयताराचें मीस सोडिना, पूण हांव म्हज्या भावाचें, भयणीचें, सोयऱ्याचें, शेजारचें, तांचें तें आशेन हांव म्हजें करून दवरतां, तांकां सतायता, तांचें तें तांकां दिना, सतायता, कसलो फायदो? हांव दाखयतां फक्त मिसाक वेता म्हूण बरें जानत न्हेसलो, मिसाक गेलो, सांतकुर्सा कूर काडली आनी परतो घरा गेलो. थंयसरूच क्रिस्तांव. पूण हें मीस हांव घेवन घरा वचूना. हांवें दाखयलो फकत मिसांतल्यान हांव क्रिस्तांव म्हूण, पूण थंयसर घरा जें कोण म्हजें सोयऱ्याचें, भावाचें, हांव तें दिना, सतायता, तांकां मारता, त्रास करता. हें क्रिस्तांवपण काय? ह्या क्रिस्तांवाक नांव कोर्त येता काय? हांव दिमी घालतां क्रिस्तांव म्हणून दिमीच घालतां, मिसान देखून आख्या वगत दिमी घालतां, कोंत घेवन भोंवता, हें तें करता. पूण दुकानाचेर वचून त्या पाद्रींचें उलयतां, इगोर्जीचें उलयतां, इगोर्जीन कोण वावुरता तांचें उलयतां, जावं ते दुकानाचेर गादयेचेर थंयसर वचून. पूण कोंतां घेवन दिमी घालून रावन थंयसर हांव क्रिस्तांव म्हूण दाखयतां. खऱ्यांनीच क्रिस्तांवपणा क्रिस्तांव नांवाक ओर्त येता काय? हांव क्रिस्तांव म्हणून म्हज्या वावरा जाग्यार कुरीस लायतां, जेजूची इमाज दवरतां, जावं सांतांची इमाज दवरतां, सांतांतोनीची, कित्याक हांव क्रिस्तांव आनी त्या देवाचो आदार. पूण थंयसरूच वावरा जाग्यार हांव कितलें करप्शन करतां, नागोयतां. ते लोक बाडे येतात तांकां कस्टमरांक नागोवन सोडटा. क्रिस्तांव ह्या उतराक कोर्त येता काय? क्रिस्तांव म्हणून हांव जेन्ना ग्रावंडार हिडोवंक वेता भितर, आवय सांतकुर्सा कूर करून वेता सारको, कित्याक जेजू हांव क्रिस्तांव. पूण थंयसरूच त्याच म्हज्या विरोधी पक्ष टिमींतले हेडटात तेन्ना फू फा चा सू सू असली हांवें क्रिस्तांव म्हूण दाखयलो, कुरीस काडून भितर सोदता तेन्ना. पूण उरलोले मागीर सगळे दुसरो चोर्त गेलो क्रिस्तांवाचो. क्रिस्तांव म्हूण हांव म्हजे गाडयांक बेतीन बांदतां, कोंतां बांदतां, गाडयेंत इमाज दवरतां. क्रिस्तांव न्ही, क्रिस्तांव आमी, तें दवरूंक जाय. पूण कोण जरी तर ओवरटेक करून गेलो ताकाय पडली चा चा चू चू. क्रिस्तांव जाता काय? इश्टानो, एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म म्हणटा तें आयज राजकी मोडार, आनी जायते आमचे क्रिस्तांव फुडारी आसतात, राजकी फुडारी जांकां विचून काड. हे सुवातेर क्रिस्तांव कसो दाखोवंक जाता बरो फुडारी, आनी जायते जाण आसात. भोव थोडे ते जे बरो फुडारी म्हूण दाखयतात, पूण जायते जाण क्रिस्तांव ह्या नांवाक वायट अर्थ घातलेलो आसा. हे राजकी मोडार आसात, फुडारी आसात, दाखयलां
क्रिस्तांव जावन चड करप्शन करतात जावं आशेक लागून उडकी मारप ह्या पक्षांत जावन दुसऱ्या पक्षांत आशेक लागून लोकांचे जिवीत पिडार केला उदरगतीच्या नांवान जावं ते सैम पिडार करून जावं ते धर्माचे वडील पवित्र सभेचे फुडारी कितें सर्क्युलर भायर काडटात लोकांक आतां ह्या दिसांनी वेंचणुको आसात लोकांक मार्गदर्शन दिवंक बरें सर्क्युलर भायर काडटात कशे भाशेन वेंचून काडपाचें कुसेंस रचून हाडून पूण आमचेच धर्माचे जे राजकीय फुडारी आसात ते पाद्रींचेर बिस्माचेर हाड उलयतात पूण क्रिस्तांवां जी पिडापीड सोंसतात थंयसर एसेंब्लींत ओके कांय ना कित्याक तें उलयल्यार म्हजे पक्ष म्हाका भायर घालतले म्हाका कितें इजमोल मेळटा तें बंद जातलें आशेक लागून क्रिस्तांवाचो हे नांवाक वायट ओर दिल्लो आसा इश्टानो वायट ओर दिल्लो आसा लादीन कोत्ता हांव क्रिस्तांव म्हणून पूण लादीन कितें जंयसर सगल्यांक हाडून क्रिस्तांवांनी लादीन करूंक जाय फुर्सा लागीं हाजे लागीं ताचे लागीं पूण हांव क्रिस्तांव कसो तेच समुदायान फुटी घालता नाका जाल्लें सांगून थंयसर रावन सगल्यांक हे भाशेन नाड बुद्धी करून लोकांचेर आड करून उडयता इश्टानो देवाक मान दिवंक जाय ती देवासां करतात पूण हांव क्रिस्तांव कसो मान दिवंक जाय लादीन करूंक जाय हें ते वाती लावंक जाय पूण ह्याच क्रिस्तांवाच्या घरांत आलमारींत नाल्ल आसता कॉयन्स आसताय कोणाची फुलां आसता हे ते सुवातेर हाडलेलीं कित्याक हांव हाचेर विस्वास दवरिना क्रिस्तांव जो क्रिस्ताचेर विस्वास दवरता तो म्हाका सांबाळटा पूण हांव स्वता मानता दुसरे जायते आसात जे म्हाका सांबाळटात ते आनी ह्या पासत हांव नाल्ल वस्तू हें तें दुसरे कडेनचो हाडलेलें तें म्हज्या घरांत दवरता आनी हो हांव थंयसर वेता कित्याक म्हाका बाबार तांचेरूय बी हें क्रिस्तांव न्ही इश्टानो हाका क्रिस्तांव न्ही पिलग्रिमेजीक वेता हांव क्रिस्तांव म्हणून सायबिणीक मान दिवंक हांगा थंयसर पूण घरांत आसा ते सायबिणीक जावं ते गोरकांनीक सासूमांयक सोतायता सुनयेक सोतायता गोरकांनीक सोतायता जावं दुसऱ्या जाणट्यांक गोच्यांक सोतायता आनी थंयसर वचोन सायबिणीक मान दिता हें क्रिस्तांव काय इश्टानो आयज नियाळ करची गरज क्रिस्तांव हें उतर आयलें बरे भाशेन आनी तांणी कोऱ्यांनीच दाखयलें हांव क्रिस्तांव म्हणून जेजू भाशेन बोरी जावन दाखयलें आयज देव आमचे लागीं इतलें मागता क्रिस्तांव हांवें बरो जावंक जाय जावं देवाक जावं म्हज्या भाव भयणाक जावं सैमाक तेन्नाच हांव दाखयतलो हो बरो मनीस हो क्रिस्तांव इश्टानो ह्या वेळार आमी उबी रावया आनी आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो मोग खोलायेन अणभवूंक आनी ह्या मोगान आपल्या हातान घातलेले पोरशेक तांणी स्वतान आनी नितीन चलोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया जायती आमचे मदली भाव भयणी जेजूच्या मोगाक आशेतात तांकां आमच्या बऱ्या करण्या उद्देशी जेजूचो मोग मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचे इंदेसांव भेटयतल्या फॅलिक्स आनी रोजी डी सिल्वा हांकां बागयो दांदोनीचे विनवणेन शुभ आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया
तुका कालतिक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C34 पेज नंबर 42. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मांद दसलें जावं म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, भोगतीन तुजी सेवा करून बागयोन आंदोनीच्या ओगळासा जेजूच्या कुळी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. हे बलिदाना वरवीं बोरी क्रिस्तांव आमी जावंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर थाय जो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवी जेजूक भेटयलें तें भोगता पासत बागयोन तांदुनी पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशाक कुडाक आपयता आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिता. देखून सगल्या देवता आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खाय.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. सगळीं उबी रावया. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Jesu amigo tocada Maria si clepia Pitre forti tu vuoi povare so Amigo c'è moro porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगो शिवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापान सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोरचोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्लें आसा. आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरोपतात कोण पिणयेंत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात जिविता सांगाती सोदतात आपल्यो वेगवेगळ्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरुमता बागेवन तांतून आनी सूर काणी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मुही मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हात जोडून धीर धरून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आनी आमी आमची चुकलेल्या शिकता तशी आमची प्रार्थना आनी आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरयता. तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या वार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जगशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सुमिया शांती सुद्दां घाल तुमचे सवें आसूं. आता आमी एकामेकाची नदर मारून मोयपासान शांती दिवया. देवाची शिली देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुमिया धर्माचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतले. ओनली दोज हू आर बॅप्टायज्ड इन द कॅथलीक चर्च एंड आर इन कम्युनियन विथ द कॅथलीक चर्च मे कम फॉरवर्ड टू रिसीव होली कम्युनियन.
कोमियाच्या वेळार आमी गायन घेवया D3 पेज नंबर 48. Bola sa pusha
प्रार्थना. मोगाळ आणि विश्वासी बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोडान बागीवन तांदुळीची देग घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता जपुता जेजूचे नांवी. सुरविस्पूर तुमची सोवे आसूं. सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचोन क्रिस्ताचे शांतीन आनी शिवपर्तोबान आपले जिवितान पुरगूट करून तुमकां धाडटा. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणीन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवाशन हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फूल. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमृता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतोर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगीन आयलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणयतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशन रावता. भाग्योन तांतून दुखेस्तांच्या बुजवणदाराक तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळ्ळीरपण आनी उपद्र म्हज्या उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखान पड. तुजे वेंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोदींतलोय म्हाका निवाळ. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्योन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा. थोर तुजे पदवीदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवन मिळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळ, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदी जीव सारकेले बरे गवणी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं तांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज नंबर 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.
Buddha